अजून नो सिस्टर. ओके. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या बहुमोगाला बापा, वाखाणणी तुका, स्तुती तुका, मोहिमा तुका. दिनवास बापा, आयच्या या दिसापासत, आयच्या या वेळापासत, दिनवास आमच्या दर एकल्याच्या जिवितापासत, हे जिवीत तुझें देणे जावन आसा आमकां. दिनवास ह्या घडये पासत तुवें आमकां दर एकल्याक हें आत्मीक जेवण जेवंक आपोवणें दिलें म्हणून आनी आमी येवंक पावलीं म्हणून आर्गां तुका बापा. वैदोन्या तूं जावन आसा आमचो राखणदार, आमचो सोडवणदार, आमचो पेकोणदार. आयज आमी आया परतून तुजें उतर आयकूंक, तूं आमचेशी कितें उलोवंक सोदता तें आयकूंक. तुजें उतर जें जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या वाटेक उजवाड. तुजें उतर आयकूंक आमचे ओतमीक कान, आमचें मन, आमची काळजां उक्ती कर दोनया. आनी पवित्र आत्म्या तूं आयजूय आमच्या भावांतल्यान जायतें कितें उलयतलो जें आमकां शिकोवंक जाय, जें आमकां दर एकल्याक गरजेचें तें उलयतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Okay. Testimony hai konalu. Praise Jesus. Yeah. Praise Jesus, brother. Praise God. Okay, testimony hai konalu. बाय फ्लाविको ही कहानी रिकॉर्ड केलोली. ताई बा तापताय मस्त. ओय सिस्टर घालता. मुगे टेस्टमनी मुगे घराकोनी प्रॉपर्टी लागून मातशें प्रॉब्लम जावपा लागोले आनी मुगे मदर इन लॉ म्हणून लागोली जायत प्रॉब्लम जाले सारकें चोड. मागीर मुगे मदर इन लॉ म्हणून लागोली आपणा नांवार प्रॉपर्टी आहा ती आपूण तुज्या नांवार कोता. मातशें एडवोकेटा बोगले या म्हणून लागोली आनी आमी गेली आनी एडवोकेटाक उलोयली. ती म्हणून लागोली तुज्या नांवार कोतो जाल्यार एक लाख जायो आनी आपणागे फी आहा 30,000. म्हणल्यार बरें म्हळ्यार ती म्हणून लागोली तुगे घोवाको बी उलोय आनी आपणा सांग ते विका तुमी येय म्हणून लागोली. मागीर हांवें मुगे घोवाको उलयलें आनी घोवा सोगलें सांगिलें अशें अशें आहा. मागीर तेणें कितें केलें आपणा फ्रेंडा सांगिलें आनी तेगे फ्रेंडान कितें सांगिलें सो आपूण तुका आनी एक एडवोकेट दिता तुमी तेजे बोगले वोसाय आनी उलोयाय. आनी एक 3 दिसांनी तेणें एपॉयंटमेंट घेयलो आनी आमी गेली आनी बरें व्हडलें ऑफीस गेली. ऑफिसान भितर गेली. भितर तेजे बोगलें बसतना तेगे फ्रेंडान म्हाका फोन केलो मातशें तेका आपणाको उलोवपा दी म्हूण. सारकें सिटाचेर बसतना तेका कांय खबर ना आमी तेजे बोगलेन पावलीं आनी कितें कांय ना. मागीर तेणें तेका उलयलें आनी ते एडवोकेटान डायरेक्ट सांगिलें आपूण ते चेडवा वळखता म्हाका. आनी हांव सारकें सरप्रायज म्हाकाय बी खबर ना तेका म्हाका फेस उडकास पासून येयना. मागीर उलयलां आनी तो म्हणूं लागलो म्हणजे तुमगे जायत प्रॉब्लम आहा आनी कोरपाकूय बी जायत त्रास जातोले म्हळ्यार आपूण कोता तूं कळकोत न्ही अशें म्हण. आनी मागीर जालें आनी आमी पवित्र आत्म्या देवा हातींगान गेल्लें की आमगे हें काम जातो म्हूण. आनी सोगलें मागीर तेणें सांगिलें आनी लास्ट म्हणूं लागलो 35,000 भितर तुगे सोगलें जातो म्हूण. हांव रे देवा आर्गां दितां. इतू पयस सांगलोलें सारकें 1,30,000 आनी
एडवोकेटान सांगिल्लें 35,000 भितर जातो म्हूण. होरें देवा आर्गां दिता. तें प्रॉब्लम तें जालें, सगळें जालें. मागीर सडनली न्ही बाब बरो जालो मुगेलो व्हडलो. आनी दुसरे दिसा वयलें डॉक्टरागे वयलें आनी धाकटी बाबा बिश्तो वयल्लो. बिश्टी खोकली येश मात म्हूण चॅकअपा वयल्लो. डॉक्टरान पयलीं व्हडले बाबा चॅकअप केलें आनी 3 दिसां भितर जायना जाल्यार पोत्तून हाड म्हणून लागलो. तेजे काना इन्फेक्शन जालें म्हणून लागलो. आनी एक धाकटी बाबा चॅकअप करूंक लागलो. चॅकअप करतना डॉक्टर म्हजे दोळे हांव चोयता आनी बरो आहा, मातशें खोकली माता, कांय जायना. म्हाका म्हणूंक लागलो तें आख्खी थंडी भितर भरलो आहा, आतां सोकोल अर्जंट वच आनी एक्सरे काड आनी पोत्तून यो म्हणून लागलो. आनी म्हाका खरें सारकें कितें जाता तें कांय ना, बेगीन देवा हातीन घायलें आनी एक्सरे काडली आनी हांव पोत्तून वयर येयलें. आनी डॉक्टराक सांगिल्लें, डॉक्टराक रिपोर्ट दाखयलो आनी डॉक्टरान म्हाका म्हळें चोय तेगे, आनी म्हाका दाखयली आख्खी लेफ्ट सायडीन तेगेली अशें करून हड्ड्यां भितर थंडी भरलो आहा. आनी म्हाका सांगिल्लें ही 3 दिसां म्हणजे ताका एडमीट करूं पडटो म्हणून लागलो. सांगिल्लें हुंच लावांडेगी हॉस्पिटलां ताका केन्ना व्हरों पडटलो आनी 3 दिसां भितर तो बरो आसूं ना आसूं तूं तें काड. मागीर देवा हातीन घायलें आनी म्हणजे डॉक्टरान सांगिल्लें न्ही सगळें केलें तेणी, म्हणजे केन्ना ताका एडमीट करूंक पडटा. आनी हेचो तिसरो दीस आज हांव डॉक्टरागेर वचोन येयलां. डॉक्टरान म्हणलें म्हाका सारकें कांय ना, प्रॉब्लम कांय ना, थंडी ना, आख्खें सारकें क्लियर जालें म्हणूंक लागलो. हांव देवा आर्गां दितां. खरें देवानूच केलां हें सगळीं प्रॉब्लमां आनी मुगे भुरग्यांक पासून देव चोयता. आर्गां जेजू. जेजू प्रेज आर्गां. गॉड. प्रेज गॉड. जेजू आर्गां काय बरें म्हणटा न्ही, देवा हातीन घायलें. ते स्क्रिप्चर चिंतपा ताका आनी टायम ना. तें हांवें सगळें देवा हातीन घायलें. सगळें मागीर देवाचेर सोडलें. देव मुगे भुरग्यां चोयता. सो काय बरें देवाचें पाती आनी कास्टींग ऑल हर केअर्स टू जीसस. आनी हें कोन्न तें आतां एक कामाक गेलोलें, एक चेड्यागेर, दुसरे चेड्यागेर दुयेंस जालें. सो प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. हांवें मागीर जेजू हातीन घायलें. जेजू मुगे भुरग्यां चोयता. That itself is like focusing on the Lord, isn't it? सामको देवाचे हुस्को देवाचे दोन. प्रेज जीसस. आनी कोण आहा? प्रेज जीसस. आनी कोण आहा? हॅलो. प्रेज जीसस. कोण ना सांगपा? हॅलो. प्रेज गॉड. ब्रदर. गेल रे बाबा. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. प्रेज जीसस. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. पळय, कोणाक टेस्टमनी आहा दिवपाक? आयज कित्याक आमचो नंबर कमी जाला? गोवा स्ट्रेचेबल टायम. अजून येवपाची आहा म्हणटाय? वय. जेजू कारगां. जीसस. बरें, हांव एक टेस्टमनी दितां. ओके, गो अहेड ब्रदर. आमची एक हांगाच नॉर्थ गोवा एक भयण आहा. ती सुमार आतां 3-4 वर्सां डिप्रेशनान आसली. आनी डिप्रेशनान कित्याक आसली? कित्याक तिच्या घोरकारान कितें बिझनस कॉमेस केल्लें, फार्मसी कितें कॉमेस केल्ली आनी ती फार्मसी आतां बरी चलो नासली ड्युरींग कोवीड. आनी ताणें जें दुडू घातलेलें, तें मेडिसीन घेतलेलें, तें आतां कितें जालें, विकोना जालें. आनी ताका आतां रेंट भरचें पडटालें, ते साप्लायरांक दूड दिवचें पडटालें. आनी सुमार 20 वर्सां ताणें ही फार्मसी चलयली. पूण कोविडाच्या वेळार
आतां कोण मेडिसीन घेनासलो आनी ताका इतलो स्टॉक आहलो इतलें आतां ताका फारीक करचें पडटालें हें रेंट हें जागो फार्मासीचो जागो जो कोण फार्मासीन काम करताले तांकां सॅलरी दिवची पडटाली सप्लायरांक दुडू दिवचे पडटाले कित्याक मेडिसीन घेवंक जाल्यार ताका पयशे दुडू दिवंक जाय परतून आनी सुमार 2 वर्सां ती फार्मासी चलोनासली म्हणजे थंयसर आतां लोक येनासलो आनी कितें घडलें ताका आतां सप्लायर येवंक लागले दुडू मागूंक लागले जे काम करतात ते दुडू मागूंक लागले जे रेंट दिवंक जाय तांकां दुडू लावंक लागले आनी ताचे कडेन दुडू येनात कितें घडटलें शेकी कितें घडलें कोण येयलो आनी ताजी फार्मसी विकती घेतली म्हणजे विथ द स्टॉक घेतलो पूण ताणें व्हडली चूक केली की ताणें तें ताका दिलें आनी जें डील केलें तो मनीस म्हणूंक लागलो हांव हें मेडिसीन पोत्तून धाडटां सप्लायरां कडेन जे दुडू मेवतले ते हांव तुका दितां आनी हें कोत्ता म्हणसर जे ताणें दुडू दिवपाचे आसले आनी जे दुडू ताका मेळ्ळे तातूंत फरक व्हडलो आसलो ताणें एक्चुली कितें करूंक जाय आसलें जे मेडिसिन्स ताणें दिवंक जाय आसले तांकां सांगूंक जाय आसलें तूं सगळें घे म्हाका म्हजें दुडू दी आनी तूं सप्लायरांक पयशे दी पूण ताणें तशें करूंक ना ताणें अशेंच दिलें आनी सप्लायरांक दुडू दिवपाचें काम ताजेर उरलें आनी लाखांनी ताणें दुडू दिवचे पडले म्हणटच आतां दुडू खिचल्ले येतले जे ताका दिवंक जाय ताणें ताची मिसीस आतां काम करताली तिणें कितें रिटायरमेंट घेतलें जे तिचें प्रॉविडंट कितें थोडे लाख आहले तेंय दिलें भांगार विकलें सगळें विकलें आनी शेकी आतां तांचें घर विकतात आपलें घर जें सुमार 20-25 वर्सांचें घर विकतात तें आतां तें दुडू भरपाक आनी आतां फ्लॅट घेतात आनी हें सगळें जाता म्हणसर ती भयण आतां डिप्रेशनान गेली सुमार 3 वर्सां डिप्रेशनान गेली म्हणून हांव देवाचें उतर शिकयता म्हणून ती आतां येयली ह्या आयतारा दीस न्ही कालच्या आयतारा म्हणजे कालच्या आयतारा ह्या आयतारा दोन पाटी येयली पयले पाटी येयली तेन्ना हांवें तिका ती आतां ब्रादर जॉन्सनाच्या रितीराक वेताली ती म्हाका सांगूंक लागली जेन्ना कोवीड जायनासलें आमच्या गोंयांत हांगा कालांगूट ती वेताली देवाचें उतर आयकोपाक पूण आतां कितें जालें एकदां डिप्रेशन येयलें उतर आयकलें पूण आतां परिस्थिती इतली वायट जाली तेन्ना कितें जातलें डिप्रेशन जातलें वय की ना डिप्रेशन जालें म्हणटच जेन्ना हांवें तिका म्हजी घोवायकी दिली कशे भाशेन हांव डिप्रेशनान येयलो भायर आनी कसो स्क्रिप्चर दिलो तिका ती आतां तें उतर करूंक लागली आनी ह्या आयतारा दीस 3 दीस पयलीं ती परतून येयली म्हणली ब्रादर म्हाका खूब बरें दिसता पूण खूब चिंतना येतात हांवें म्हणलें उतर म्हणीत राव आनी ती म्हणूंक लागली जेन्ना हांव उतर म्हणटा म्हाका एकदम शांती मेळटा आतां इतली घट जाल्या हांव आतां ह्या सुमारान स्कूटर पासून चलोवंक लागली म्हणूंक लागली व्हेरी गुड म्हणटच ह्या आयतारा दीस ती येतकूच ती आतां बरी जायत वेता आयतारा दीस रातीक तिच्या शेजाऱ्यान सुमार 78-80 वर्सांची आहा ती तिका फोन करता म्हणटा म्हाका दोतोरा कडेन व्हरोंक जाय मातशी फाल्यां सकाळीं मातशी वताय तिणें म्हणलें वता तुका हांव म्हाका मिसाक वचून ती घेवन गेली सकाळीं ती बायल एक स्कुटरार घेता म्हणसर आल्दोनाथान म्हापशा एके भाशेन तिका मारली आनी दोगांय ती उडयली आनी ती पडली आनी ती आतां अनकॉन्शियस जाली हेल्मेट घातलो म्हणून तिका तकलेक मातसो मार लागलो आख्खे बॉडीक ब्रुजीस मेवले ती दुसरी बायलूय पडली आनी तो बसवालो जो ताका उडयली मारून तो पोवन गेलो पूण हें जें घडलेलें पुलीस स्टेशना कडेन घडलें म्हापशा पुलीस स्टेशना कडेन म्हणून लोक थंयसर येयलो आनी पुलिसाक कळ्ळें आनी तेणें पुलिसीन त्या ड्रायव्हराक गोट धरलो हाडलो तितले म्हणसर हांगा एम्ब्युलंसान घालून दोतोरा कडेन व्हरून सीटी स्कॅन सगळें करून जाल्या उपरांत कळ्ळें की तिका कसलें तकलेक कांय मार लागूंक ना फकत ब्रुजीस लागल्या आनी सांजे सोमारा दीस जेन्ना हें घडलें तिणें म्हाका फोन केलो म्हणून ब्रादर अशें घडलें म्हजे बरोबर हांवें म्हणलें भियेनाका
देव तुझ्या सांगात आहा, देव तुझ्या बरोबर आहा. आता तू देवा कडसून आता पोत्तून येयल्या म्हणून सोयताना तुका आता कितें करूंक भिये नाका. तू भिये नाका. तुवें तुजेंच तूं डिप्रेशनान आसली, तुवें तुजे चिंते नासतना तुवें दुसऱ्यांक आदार करपाक गेली आदार केलो. येस. आणि हें व्हडलें काम केलें. तुवें देवान तुका वांचून दवरली आनी तुका कांय जावचें ना. ती म्हणून लागली काल म्हाका फोन केलो म्हणून ये म्हणूंक लागली. हांवें म्हणलें ना आयज येता म्हणून. आयज हांव तिच्या घरा गेलो. आयज सकाळीं तांच्या घरा गेलो आनी तिचे कडेन उलोवंक लागलो. तिचो गोरकार आसलो आनी तिचो गोरकार चड करून उलयना. तो इतलो एफेक्ट जाल्लो कित्याक तेजें बिझनस डावन जालें. ताणें दुडू घेतलेले, तोय मातसो डावन आसलो. ताजी सावूत बरी ना. तो आतां हांव येतकूच तो आयकता हांव जें तुजे बायलेक सांगता तें आनी त्यो पळयता की ह्या सुमनान कितली ती बरी जाल्या आनी शेकी मागणें केलें बायले बरोबर. ती आतां उठली जी दूख आसली तिचे कुडीन जे सगळे ब्रुजीस गॉड. ती उठली आनी बरी भाशेन चलोंक लागली. वयर सकला सामके सोल्दादा भाशेन सकला हात वयर सकला पांय करून ती आतां जाम करूंक लागली आनी घरकार पळयता. म्हणटच हांवें म्हणलें आतां ताका तुजे पासत मागणें करूं हांव. तो म्हणून लागलो तुका तुका कशी आसा जाल्यार कर. ताका ताचो भाव मातसो हाल्ला Yeah. मातशें. तो आतां चड देवा कडेन येना. तो रितीराक वचना. तो आपलो Yeah. बसोन रावला. ताचे पांय दुखतात सगळें कूड दुखता कित्याक ताणें खूब सोंसलां ह्या 20 वर्सांनी. बिझनस करतालो आनी ताचे सगळे दुडू गेले. आतां ताचें घर विकोंक जाय. म्हणटच ताका हांवें सांगलें पळय देव तुजो इतलो मोग कोत्ता. देवान म्हाका हांगा हाडला आनी तुज्या जिवितान जें घडलां तें काबार जालां आतां. देव तुजें फाटलें जिवीत पळयना. तुजें आतां फुडें आतां जिवीत तुका बरें करूंक सोदता. जेजू ताका कारका. सांगलें पळय बाबा म्हणलें देव इतलो मोग कोत्ता आनी ताणें आपल्या पुताक जेजूक धाडलेलो म्हणटा तुका जेजू बरो कोत्तलो. आतां ताणें आयकल्लें की हांवें कितें सांगलें बायलेक की जेजून बरो केला म्हणून. जेजून बरो केला तूं कितें म्हणटलो कितें म्हणटलो कितें म्हणटलो. हांवें म्हणलें तुका हांव गिफ्ट दीत जाल्यार तुज्या जल्माच्या दिसा तूं कितें म्हणटलें देव बरें करूं म्हणटलो. हांवें म्हणलें तूं आतां जेजून तुका बरो केला तूं कितें म्हणटा आर्गां दितलो म्हणून लागलें. व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. ही सुरवात जाली म्हजी. सोजमणी दिली ताका उतराची. तो बसून रावलो. ताका सांगलें उठ. ना 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 म्हाका उठोंक जायना. ना ना ना. हांवें म्हणलें हांव तुजे पासत मागणें करतां आनी तूं आतां फकत हें मागणें आयक. हें देवाचें उतर आयक. तर देव तुजो खरो मोग करता. मागणें केलें, हात दिलो, उठलो आनी आतां चलोंक लागलो. आतां वयर सकला तो आतां माच करूंक लागलो. वयर सकला प्रेज पांय वयर गॉड. घालूंक लागलो, हात वयर करूंक लागलो, बेंड करप. पयलो उठनासलो आनी आतां ताणें मोहिमा पळयली. हांवें ताका सांगलें आयतरा दीस तुजी मिसीस येता तूं येतलो. ब्रादर हांव तुका सेट म्हणना. हांव तुका म्हणटलो नांव येवचो ना पूण हांव ट्राय करतलो म्हणूंक लागलो. आनी प्रेज शेवटी गॉड. हांव आतां घरा येयलो. म्हणटच पळय भाव भयणीनो ही बायल देवाचें उतर खूब वर्सां पयलीं आयकताली. पूण तिच्या जिवितान उतर आयकता म्हणून तांच्या जिवितान कसली परिस्थिती आयली. येस. काजारी तांची 3 चलयो काजारी त्यो सगळ्यो. पूण ती आतां रावतात आनी हें सगळें जालें तांच्या जिवितान. पूण पळय शेकी जेन्ना ती डिप्रेशन गेली. हांव डिप्रेशन गेल्लो म्हणून हांवें तिका म्हजी गोवायकी दिली आनी ती आतां डिप्रेशनांतली भायर येयल्या. ती आतां गाडी चलोवंक लागल्या. गाडी चलोवंक गेली एक्सिडेंट जालो. देवान तिका वाचली. हांव घरा पावलो. तिच्या गोरकाराक पासून देवाचें उतर मेळ्ळें आनी हांव सजमतां की फकत गोरकाराक आनी तिका न्हय पूण तेच्या आख्ख्या फामिलीक हें उतर मेळ्ळां. चलयेक मेवलां तांच्या फामिलीक मेवलां. कित्याक एक पाटी देव आपलें उतर कोणाक दिता की फामिलीन तें उतर सगल्यांक पावता. मी एंड माय हाऊस होल्ड शॅल बी सेव्ड. प्रेज गॉड. फकत हांवूच सेव जावन हांवूच साल्वा जावचो ना. मी एंड माय हाऊस होल्ड. आनी ती म्हणून लागलें हांवें आतां तें कॉमेस केलें. हांव ती स्कुटरार वता तिका हांव सांगतालो देवाचें उतर. ती म्हणटा म्हाकाय ती उमेद येयल्या आतां उतर सांगपाक. आमी रिटायर आहा पूण आमी कितें करता ब्रादर आमकां उतर सांगूंक जाय न्ही. म्हणून ती आतां म्हणटा हांव उतर आतां दुसऱ्यांक सांगतलीं. म्हज्या जिवितान कितें घडलां तें सांगतलीं. म्हज्या गोरकाराक आयज कितें पळयलां हांवें तें हांव कितली खुशालकायेन आहा. आतां ती उर्बेन आनी खुशालकायेन आतां फुडें आपले दीस पळयता. जेजू कारगां. जेजू कारका. ब्रदर, this is सारकें Psalm 91.
You know, so तुका ती सांगले हांवें दुसऱ्यांना साम yes, 91 म्हणिना आसतना तू भायर वचना ती म्हणूंक लागली म्हाका हांव साम 91 सदांकाल म्हणटा देखून म्हाका देवान प्रोटेक्ट करून yeah. दवरलें म्हणलें आतां आणि हय या नो ब्रदर मुखार एक्सिडेंट जाल्लो आनी तिक हेल्प कोण नासलो जाल्यार तो ड्रायव्हर एस्केप जातालो पूण ती पुलीस स्टेशनार हें जालें ते ड्रायव्हराक धरून हाडलो तिक लोक मेळ्ळो एम्ब्युलन्स हाडून हॉस्पिटलांत व्हरपाक करेक्ट करेक्ट सो अमेझिंग नो आनी पळय वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट आनी पळय ह्या भयणीचो रिस्पॉन्स ताका धरलो आतां ती पुलीस म्हणून आतां तुका आमी तुका FIR घालता न्ही न्हू पूण पुलीस म्हणून तुमकां उलोवंक जाय जाल्यार उलयात तुमी पळयात कितें म्हणटात तुमी कोत्तात तें म्हणून तिणें पळय इतली मोगाल ती बायल कित्याक जेजू तिचे बरोबर आहा तिणें म्हणलें तुका आनी कोर्टान व्हरपाक कितें देवान म्हाका साल्वार केली तूं म्हाका कितें दिताय दी ताणें ताका 4,000 दिले आनी स्कूटर तिची फुडल्यान सगळी फुटलेली मोडलेली तर म्हणूंक लागले आमी रिपेर कोत्ता स्कूटर तिका 4,000 दिले आनी ती म्हाका सांगता ब्रादर कितें करून ताका आतां कितें करूंक जाता त्या ब्रास ड्रायव्हराक ताणें 4,000 दिले आनी तो गाडी म्हजी बरी कोत्ता म्हणून ताका आनी FIR घाल ताका आनी पुलिशीन घालपाक आनी हें करपाक कित्याक जाय सोड म्हणूंक लागली आनी पळय तिजो जीव देवान साल्वार केलो आनी तिणें आतां त्या ड्रायव्हराक बक्षिलो तो धांवून वतालो तो पयस घे वतालो धांवून आनी पयलो म्हणून लागलो मिस्टेक ची मागीर शेकी ताणें कन्फेस केलें की मिस्टेक जाली म्हणून ताच्या पात्रांवन येवन तिका 4,000 दिले आतां स्कूटर सारकें कोत्तले स्कूटर पुलिशीन हा रिपेर कोत्तले पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार तिच्यान करूंक जातालें तूं धांवून येतालोय तूं अशें करूंक सोदतालो हांव तुका आतां त्रासान घालतली जाता तें जावं न्ही पूण तिणें ताका बक्षिलो तिणें 4,000 घेतले 4,000 कितें जेन्ना तो मार उडोवंक सोदतालो आनी स्कूटर बरी कोत्ताले आनी आयज तिच्या फामिलीन तिच्या गोरकाराक तिणें पेकोणी पडयली आतां हांव ती जाणो की तिच्या फामिलीन हें उतर वेतलें म्हणून आनी सगल्यांक आपल्या फामिलीन उतर मेळटलें म्हणून जेजू कारगा आनी चोय देव कितलो काकूटसार रायट सो तिक सगळें जालें ती फाटल्यान मनीस आहलो तिक कितें जातासलोलें तेंय साल्वार जालें सो गॉड इज सो मर्सीफुल दॅट शी वॉज एनकरेज्ड दॅट आपणाच्या आतां दुसरे हेल्प करूं जाता एंड गॉड इज स्टील सो लविंग ही टूक यू टू हिज टू देयर हाऊस for him to hear the word. How beautiful, how loving is God. So amazing. Praise God. Jesus, the Holy Spirit. So amazing. Praise Jesus. पाटी आमच्या जिवितान कितें ना कितें घडटा पूण जेन्ना आमी पळयता आमी तें व्हडलें पिक्चर पळयता की पळय कोणें म्हाका वायट केलें कोण डावन सोदतालो कोण म्हाका त्रासान उडोवंक सोदतालो पूण जेन्ना हांव पळयता की देवान म्हजे पासत कितें केलां तें कसो म्हाका साल्वार केलो कसो सैतानाची येवजण आसली म्हाका काबार करून उडोवपाक देवान म्हाका साल्वार केलो तेन्ना हांव म्हज्या दुस्मनांक पासून हांव बक्षितां तेन्ना कोण म्हाका वायट करूंक सोदता तांकां हांव सोडटां तांकां त्रासान उडोवंक सोदिना आनी पळय इल्लें सोडून दिता पूण सगळें व्हडलें देवाचें म्हाका म्हज्या जिवितांत म्हाका भाव जाता Praise God. Praise Jesus. Brother, what is that scripture you always talk about? Is it in John 17? John 17:26. Thank you, Abba Father, for filling me with the love of Jesus. Okay. आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान बोल्ल्याय म्हणटच तो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा ज्या भाशेन स्वर्गीचो बाप जेजूचो मोग कोत्ता तोच मोग आमी जी जेजूचेर बावट दवरता तितलोच मोग स्वर्गीचो बाप आमचो कोत्ता म्हणटच समजा स्वर्गीचो बाप जेजू कितलो मोग कोत्ता 10 पॉयंट कोत्ता आमकांय 10 पॉयंट कोत्ता पूण कोणाक सांगीत जाल्यार जितलो मोग स्वर्गीचो बाप जेजूचो कोत्ता तो तुजो आनी म्हजो कोत्ता म्हणटा पिसो जाला रे जेजू खी हा आनी आमी खी हा ते आमकां आमच्या मनशाच्या गिन्यान आमकां सोजमना पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरोंडार मानता आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाता स्वर्गीचो बाप आमकां आपल्या पुता भाशेन दिसती पडटा म्हणटच तो आमचो मोग आपल्या पुता भाशेन कोत्ता जेन्ना आमी जाणो की तो आमच्या आपल्या पुता भाशेन आमचो मोग कोत्ता कित्याक देवाचें उतर सांगता जॉन 17:26 बापा जो मोग तुवें म्हजो केलाय
तोच मोग तूं ह्या म्हज्या शिसांचो कोत्ताय, हांव जाणो तूं कोत्ताय म्हणून 2 फाटी म्हणटा. जॉन 17:23 अँड जॉन 17:26 दोनूय स्क्रिप्चरान म्हणटा, बापा ज्या भाशेन तुवें म्हजो मोग केलाय तसो मोग तुवें ह्या म्हज्या शिसांचो केलाय. हांव जाणो तूं म्हज्या शिसांचो केलाय म्हणून. म्हणटच आमी जेन्ना जाणो की जेन्ना जेजू कितें उतर उलयता तें उतर जावन आसा सत. सारकें? येस. जेजू कसले मागणे करचो ना की जेजू तूं म्हजो मोग करताय तसो म्हज्या शिसांचो कर. जेजू जेन्ना तोंड उक्तें करता तें उतर जावन आसा एक सत. तें उतर जेजूचें उलयता. जेजू बिश्टी उतरां उलयना. आमी केन्ना उतरां उलयता पूण जेजू केन्ना उतरां उलयता जेजू आपले मागणे करता आपल्या बापाशी तें उतर जावन आसा सत. तें सत जाल्यार आनी सत होय तें सत. हांव आतां तें उतर कशे भाशेन उलयता, कशे भाशेन ते मागणे करता आर्गां दिवन. म्हणटच हांव म्हणटा आर्गां तुका बापा तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान भरलाय. आर्गां तुका हांव म्हणिना तूं म्हाका जेजूच्या मोगान भर बापा, भर बापा, भर भर बापा म्हाका मोगान भर. तें चुकीचें मागणें. कित्याक जेजू वरवीं ताणें आमचे भितर आपलो शिमेन नासलो मोग ओतयला देखून आमी आर्गां दिता आमच्या सर्गीच्या बापाक. आमेन. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच जेन्ना आमी पोत्तून पोत्तून ते मागणे करता आमी त्या उतराचेर नियाळ करता की सोर्गीचो बाप म्हजे खरेपणी मोग करता. डिप्रेशन सामकें जोनेल उक्तें म्हणून थांबतलें. कसली पेकोणी जाय जाल्यार ती पेकोणी मेळटली. कॅन्सरा जाल्यार कसलेंच ह्या उतरा वरवीं सगळें नितळ जाता देवाच्या मोगा वरवीं. Amen. John 17:26. जॉन 17:26. पूण उतराची सोजमणी मेळपाक गरजे बिश्टे आमचे बोटा भाशेन ते बिश्टे मागणें केलें सोजमणी नासतना ते कसलोच फायदो जाना. आमी ते स्वत मानूंक जाय. ते खरेपणी स्वत मानूंक जाय. जेजूक आमचो सोमी दिवन सोडून ना. कितले फाटी आमी म्हणटा अरे आमी तेरसा भाशेन ते आमच्या बापा नोवान मरे सोर्गीच्या आर्गां तुका बाबा सोर्गीच्या मोगान बोले आर्गां तुका ते जावचें ना. आमी ते उतराचेर नियाळ करूंक जाय. तें आमच्या मनान तें उतर खिरोवंक जाय सामकें. गॉड. ताका म्हणटात मेडिटेशन. ताका म्हणटात नियाळ. नियाळ करपाक एकदम गरजेचो. Meditate. मेडिटेशन. Praise God. जेजू कार्गा. जेजू कार्गा. All right, brother. Comments Koreani. जेजू माझी कार्गा. एक टेस्टिमनी. Oh, okay. Go ahead, Jonina. सांग बाय जोनीन, सांग बाय जेजू कार्गा. सकाळी ऑफिसा वयच्या आदी सदां मिसा वयता. सो मिसा वयता आसतना बारीक पावस चडटालो. म्हणटरी हांवें तो रेनकोट घालूं ना म्हणलें वयतलें तशेंच. आनी हांव फास्ट वचपाक लागलें. वयता हाफ द वे पावलें हांव आनी रोखडी एक मोटोर येयली आनी म्हज्या मुखार आडान अशें उरलें. आडान ब्रेक मारलो ते मुखावयले गाडयेन आनी हांव फास्ट आहलोलें. फास्ट आहा तेन्ना बायक मुगे सगळी मुखा वयल्यान लेफ्ट रायट सगळी हें जायत वयता. टर्न जाता म्हणल्यार बायक कितें जाता तर म्हजी. तेका बेगीन हांवें दोनूय पांय सकयल लायले आनी थांबलें. आनी बिश्टें चोयलें फाटल्यान दोनूय टायरा वार आहा जाल्यार वार आहा. थांबलें आनी थँक्यू जिजस म्हणलें. कित्याक हांव सदां भायर सरचें न्ही पयलें. जेजू रगत घालता गाडयेचेर बायकाचेर. आंच बोडव्यान धाडटा. आनी मागीर थांबलें. जेजू आतां म्हणलें मिसा वचपा मेळना म्हाका. आस्त तेशें टर्न मारलें. जेजू म्हणलें आतां हीच बायक म्हाका परत वयता आनी घरा वयता. स्लो स्टार्ट केली आनी स्लो बसलें आनी चालू करून सारकी घरा कडेन येयलें. आनी मागीर मुगे मिस्टरा सांगलें बायक कितें जाली म्हणून. तेन्ना चॅक केली चोय जाल्यार तो म्हणूंक लागलो लायनर गेल्याय तेजे सुटल्याय म्हणूंक लागलो. जेजू आर्ग दिता. जेजून म्हाका राखलें आनी सांबाळल्या खातीर. थँक्यू जिजस. आनी मातशी आनी देंवून ती मुखार ती गाडी ब्रेक मारून रावना जाल्यार ती सगळी आख्खी देंवून ती आहलोली म्हाका वचपाक. आनी कितें जातालो म्हूण जेजू एकलो जाणा पूण जेजून साल्वार केलें म्हाका. थँक्यू जिजस.
Thank you, Jesus. Thank you, Karna, Jesus. Jesu Praise Karna. you. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि कोण हा जेजू कारगांव Yesu Kaka. Praise जेजू God. कारगांव जेजू कारगांव. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Arkan बरें, Jesu. कॉमेंट्स करूया तर आमी. Oi, brother. बरें. म्हज्या भयणीनो, आमी आमी ह्या दिसांनी जेजूच्या येण्याची शिकवण आमी कोत्ताले वय की ना. आनी होय. आयज हांवें म्हणलें ह्या शिकवणीवर आमी थोडो ब्रेक घेवया आनी आमी सोदां काल आमचे भाशेन खंय जियेता ताजेर आमी नियाळ करुया. म्हणटच Amen. देवान आमकां सांगलां आपल्या उतरान की आमी ताजें उतर ताजें नांव वी शुड नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन. सारकें आमकां होय. होय सांगलां. ब्रदर. येस. ताका आमचे भाशेन कितें म्हणटात? देवाचें नाव उबोवं नये. कितें? बेमानान देवाचें नाव उबोवं नये. देवाचें नांव बेमानान घेवं नये. सारकें न्ही? हय. देवाचें नांव बेमानान घेवं नये म्हणजे डू नॉट टेक द वर्ड ऑफ गॉड इन वेन. पूण आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमी जी देवाचें उतर सदां काल आयकता, आमी आमी पाळूंक सोदता, खरेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेता, हांव हाचेर नियाळ कोत्तालों आनी आमी पळयतालों की खूब पाटी आमी नको आसतना देवाचें नांव बेमान कोत्ता. समजलें तूं हांव कितें म्हणूंक सोदता तें? येस ब्रदर. खूब पाटी आमी देवाच्या नांव बेमान कोत्ता. म्हणजे ताजें उतर आमकां सांगता की आमी देवाचें नांव बेमान करूं नये. म्हणजे आमी करूंक नाका. कित्याक आमी देवाचें नांव बेमान करीत जाल्यार देवाक तें मानना. पूण एक पाटी आमकां सोजमणी मेळ्ळी की देव कोण जावन आसा, आमी ताजें नांव बेमान करपाक बंद कोत्तले. म्हणटच आयज आमी पोन्न्या कोरारार आनी नव्या कोराराचेर आमी शिकवण घेवया आनी पळोवया कशे भाशेन आमी देवाचें नांव बेमान कोत्ता. म्हणटच आयज आमी इंग्लिशीन सांगता स्क्रिप्चर एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 14. आमचे भाशेन घालूंक जाता? एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 14. एक्झोडस कितें म्हणटात? सुटका दिसता. सुटका. सुटका. Exodus chapter 3 verse 14. वाचूया. आनी देवान मोजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुआंक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आमेन. 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 म्हणटच ही खबर हें केन्ना घडलें? जेन्ना देवान मोइसेसाक आपयलो. आतां ही सोजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची की मोजेस सुमार 40 वर्सांचो आसलो तेन्ना देवान ताचे भितर ताच्या काळजान अशी उमेद घातली की तो एक इजिप्ताच्या गांवचो मनीस नासलो म्हणून, तो एक खरो जुदेव आसलो म्हणून. आतां पळयात भाव भयणीनो, मोजेसाक कोणें वयर काडलेलो?
फेरोच्या दुयेन वयर काडलेलो. आमकां सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची, कित्याक जेन्ना मोजेसाचो जल्म जाल्लो तेन्ना फेरोत पातशायन म्हणजे त्या राजा पातशायन असो हुकूम दिल्लो की सगळे जे चेडे जल्मल्ले इस्रायली परजेक तांकां काबार करून उडोवपाक, तांकां जिवेशी मारपाक, जेन्ना ते जल्मतले म्हणजे मटर्निटी वॉर्डान थंयसरूच तांकां काबार करून उडोवपाक हो हुकूम दिल्लो. पूण कितें घडलें, जेन्ना मोजेसाचे आवयक कळ्ळें की ती आतां गर्भेस जाली म्हणून आनी ती आतां जल्म दिता, जल्म खिचत दिता, हॉस्पिटलान दिना, भायर दिना, घरा दिता, आनी ती आतां आपल्या पुताक मोजेसाक कोणाचो आवाज आयकनासतना ती ताचें तोंड गोट भरून दवरता. म्हणजे जेन्ना तो रडत जाल्यार एक भुरगें जाल्यार ते इजिप्ताचे लोक येतले आनी आतां कितें करतले, अरे पूत हा म्हणून ताका आतां व्हरतले आनी ताका जिवेशी मारतले. म्हणटच ताची आवय कितें करता, ताची आवय आतां ताचें तोंड बंद करून दवरता आनी तो रडत जाल्यार कोणाक ताजो आवाज आयकोंक नाका म्हणून. आनी तुमी जाणो मागीर कितें घडलें तें, ताका अशें केल्लें म्हणून आतां मोजेस सारके भाशेन उलोवंक ताका जायना जालें. जेन्ना व्हडलो जालो तो स्टॅमर करतालो, देखून ताच्या भावाक आरोनाक उलोवचें पडटालें. तुमी जाणो जेन्ना मोजेस उलयतालो तो आतां उलयनासलो, तो आतां आपल्या भावा मोइसेसाक उलोवंक सांगतालो, कित्याक ताका उलोवंक जायना. ताका म्हणटात इंग्लिशीन स्टॅमरींग. हालो 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 अशें जाणो तुमी तशें गागियो 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 गांठ्यो गागियो गाग येता ब्रदर, प्रेज गॉड. राग्यो न गाग जी 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 गाडयो गाडयो. हा म्हणटोच ताका आपली आवयन आपले तोंड बंद दवरलें म्हणून ताका रडोंक नाका म्हणून तो आतां जेन्ना व्हड जालो तो आतां एक गाडयो जालो. गाडयो गाडयो सारकें न्ही? करेक्ट न्हू? गागियो गागियो जी ओ डी गागियो म्हाका समजना. GAG जी गागयो. होय करेक्ट. तो गागयो जालो. म्हणटोच जेन्ना तो आतां मातसो व्हड जालो ताची आवयन ताका एका पांटल्यान घातलो आनी खिचर सोडलो, त्या एका नदी कडेन सोडलो ज्या जाग्यार फेरोची भयण आसली, राजाची भयण आसली, थंयसर सोडलो. पूण जेन्ना राजाची भयण आतां थंयसर त्या नदयेन न्हांवंक गेली, तिणें एका भुरग्याक पळयलो आनी तिका चुचुरे दिसले आनी तिणें त्या भुरग्याक घेतलो आनी ताजो सांबाळ केलो. आनी जेन्ना तिणें सांबाळ केलो ती म्हणूंक लागली, हो म्हाका दिसता हिब्रूचो एक चेडो, ताका असो सोडला पूण तिका देवान तिचे भितर चुचुरे घालता आनी ती आतां मोजेसाचे आवयक आपूण ताका दूद दिवपाक ती दुडू दिता. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? येस ब्रदर. देव पळय कितें मिलाक करता. देव ह्या फेरोची भयणीक आपली थंयसर आसली म्हणटच ती फेरोची भयण जी मोजेसाक पळयता म्हणटा आपली आवयक जी थंयसर पळयता, हो खंयचरलो भुरगो, तुज्यान एक आवयक पळोवंक जाता ताका दूद दिवपाक, हांव तुका दुडू दिता तुजो कुयदाद करपाक, कित्याक म्हाका जाय हो भुरगो म्हजे कडेन दवरपाक. म्हणटच तिची आवय येता, ताका जेवण दिता, ताका दूद दिता आनी परतून त्या फेरोच्या भयणी कडेन दिता. आनी अशें करून आतां फेरोची भयण मोजेसाक त्या पालासीन वयर काडटा. आनी मोजेस जो एक हिब्रू आसलो, तो जुदेव आसलो,
तो आता 40 वर्सां फेरो पाटशायच्या पालासीन व्हड जाता. आता जेन्ना तो 40 वर्सांचो जाता तेन्ना कितें घडटा, देव मोजेसाच्या काळजान मोजेसाच्या मनान अशें घालता आनी सांगता, जाणय बाबा मोजेस, तूं एक इजिप्ताच्या गांवचो मनीस न्हय, वयर तूं व्हड जाला एक पालासीन फेरो बरोबर, पूण तूं खरेपणी एक जुदेव, तूं एक हिब्रू गांवाचो मनीस आनी तुका हांवें वेंचून काडला. पूण जेन्ना देव अशें उलयता, जाणय तुमच्या भयणीनो, मोजेस कितें करता, मोजेस समजता की देवान ताका अशें सांगलां म्हणून तो भायर येता आनी पळयता की हे इजिप्ताचो लोक हो इजिप्ताचे सिपाही आनी इजिप्ताचो जे तांकां कामाक लायिल्ले ह्या इस्रायली परजेच्या लोकांक खूब त्रास दिता, खूब त्रास करता, मारतात, काम करून घेतात. आनी मोजेस जेन्ना हांवें पळयता एक इजिप्ताचो मनीस जो इस्रायली परजेच्या मनशा बरोबर इतलो मार दिता म्हणून तो वेता आनी त्या इजिप्तकाराक जेवेशी मारता. आयकतात तुमी? मोजेस जो आता एक हिब्रूचो आहा पूण ताका इजिप्ताच्या गांवान इजिप्ताच्या पातशान ताका वयर काडला, तो आता एका इजिप्ताच्या मनशाक तो झगडटा म्हणून आपल्या हिब्रू वा जुदायाच्या लोकां बरोबर ताका जिवेशी मारता. म्हणटच तो समजता की कोणें पडोवंक ना. कोणें पळोवंक ना? दुसऱ्या लोकांनी पळोवंक ना की मोजेसान एका इजिप्ताच्या दादल्याक जिवेशी मारला म्हणून मारता आनी ताका त्या रेंवेन तो थंयसर पुत्ता. हे जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा मोजेस पोत्तून वेता थंयसर आनी ह्या वेळार आतां दोग जुदेवाचे लोक आतां झगडी करतात. पयल्या दिसा कितें घडलेलें, इजिप्ताचो आनी जुदेवाचो लोक झगडी करता म्हणून ताणें त्या इजिप्ताच्या मनशाक जिवेशी मारून उडयता. दुसऱ्या दिसा दोन जुदेव आतां झगडी करतात. मोजेस वेता थंयसर आनी तांकां म्हणटात, तुमी झगडी कित्याक करतात? अशें करूंक नाका, तुमी जुदेव, तो अशें करना. एकलो थंयसर कितें म्हणटा मोजेसाक, ज्या भाशेन तुवें काल त्या इजिप्ताच्या मनशाक तुवें जिवेशी मारलाय तसो तूं आमकां मारूंक सोदताय? आनी त्या वेळार मोजेसाक कळोन येता की ताणें ह्या इजिप्ताच्या मनशाक जिवेशी मारला म्हणून आतां सगळ्यांक कळ्ळां म्हणून तो जाणो आतां तांकां कळना जाल्यार इजिप्ताच्या लोकांक कळना, शुअली कळना. आनी कळना म्हणून तांकां आतां म्हायती मेळल्या म्हणून तो आतां ओराण्यांत पोवता, पालास सोडटा, सगळें सोडटा आनी आपल्या जिव्याक ताका जिवेशी कितें कोण मारीत म्हणून ताका फेरो मारीत म्हणून ताका ताणें अशें केलां म्हणून तो आतां धांवता खंयसर ओराण्यांत. आनी ओराण्यांत म्हज्या भयणीनो तो 40 वर्सां उरता. पूण जेन्ना तो 40 वर्सांचो आसलो तेन्ना तो ओराण्यांत धांवता. थंयसर आतां ताका जेत्रो म्हणून एक दादलो मेळ्ळो, तो एक पाद्री म्हणजे तो इस्रायलचो न्ही पूण तो एक प्रिस्टली आनी ताजे एके चलये बरोबर तो आतां लग्न करता आनी आपल्या सासूबाईचे सगळे जे हे आहले ते मेंढरे आहले तो आतां 40 वर्सां त्या मेंढऱ्यांचो कुयदाद करता. आतां मोइसेस खंय आसलो? पालाशीन आसलो. तो आतां 40 वर्सां कसलें काम करता? कसलें काम करता? मेंढऱ्यांक पळोवपाक. मेंढऱ्यांक पळोवपाक. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या 40 वर्सांक देव मोजेसाक एकदम खालतो करता. कित्याक जेन्ना तो पालासीन आहलो, तुमी जाणो पालासीन जो कोण वयर जल्मला तो एक घोमंडी आसतलो, वय की ना? येस. जो कोण पालासीन आहा
ताजे ताजी फितां सुट्टात सदांच. तुम्ही जाणा फितां सुटली, अरे फितां सुटल्या रे तुजी, आम्ही म्हणटा न्ही. तेच भाशेन मोजेस सजमतालो की तो व्हडलो एक राजा म्हणून ताका सगळें मेळटालें. हाका आपय, ताका आपय, हाका आपय, ताची कामां जातलीं, कित्याक तो पालासीन आसलो. पूण आतां जेन्ना तो वर्णांत हा, थंयसर आतां 40 वर्सां हा, देव ताका खालतो करता. तो देव आतां ताका असलें काम दिता आपल्या सासूपाय वरवीं, की तो आतां मेंढरे नितळ करपाक, तांकां भायर व्हरपाक तो एक आतां गोवळी गोवळी जाता. आनी थंयसर आतां 40 वर्सां, 40 वर्सां म्हणजे तो आतां 80 वर्सांचो जाता. आनी जेन्ना 80 वर्सांचो जाता, आतां हे वळीन आमी कितें आयकता, वाचता 14वी वळीन, आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें. म्हणटच ही स्टोरी घडटा की देव मोजेसाक, वी कॉल इट इंग्लिशीन ताका म्हणटा द बर्निंग बुश, म्हणजे त्या 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 झाडाक उजो पेटलेलो, पूण तो उजो त्या झाडाक काबार करिना. म्हणटा ते फकत ताका उजो हा, आनी मोजेस पळयता की ह्या झाडाक आतां उजो लागला, हें झाड काबार जायना, फकत उजो पेटला. म्हणटच तो जेन्ना पळयता, तो आतां थंयसर त्या जाग्या कडेन वेता. आनी जेन्ना तो जागा कडेन वेता आनी पळयता की हें झाडाक उजो लागला इतलो वगत, पूण तें झाड आतां काबार जायना, तो लागीं वेता. आनी त्या वेळार देव ताका म्हणटा, लागीं येनाका मोजेस, कित्याक तूं ज्या जाग्यार उबो आहाय ती जागो जावन आसा पवित्र. हांव देव तुका मेळपाक येयलां, तुजे कडेन उलोवपाक येयलां. आनी ह्या 14वी वळीन आतां शेकीन देव ताचे कडेन उलयता आनी म्हणटा, आनी देवान मोजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुजे शीन धाडला. आतां ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक कितें घडटा, देव मोजेसाक त्या झाडान जो उजो पेटला त्या झाडा कडेन मेळटा. आनी देव ताचे कडेन उलयता, म्हणटा, मोजेस, म्हाका जाय तुवें इजिप्ताच्या गांवांत पोत्तून वचोन म्हज्या लोकांक पोत्तून हाडपाक. आनी मोजेस देवाक म्हणटा, सायबा बरें हा, तूं म्हाका वसोंक सोदताय, हें काम कर. ते लोक म्हाका सांगीत जाल्यार तुका कोणें धाडला, ताचें नांव कितें? ह्या देवान जे धाडला तुका ताचें नांव कितें? म्हणटच ह्या वेळार जेन्ना आमी हाचे पयलीं आमी वाचीत जाल्यार, मोजेसान जेन्ना देवाक विचारलें तुजें नांव कितें, देवान सांगलें ताका की म्हजें नांव जावन आसा, जो आसा तो हांव हाणें म्हाका तुजेशी धाडला. धाडलो. म्हणटच देव ताका कितें म्हणटा, माय नेम इज आय एम. आय एम. इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करीत जाल्यार जेन्ना आमी आमचे भाशेन म्हणटा जो आसा, म्हणटच जो आसा म्हणल्यार आमकां बरे भाशेन सजमणी मेळची ना. पूण इंग्लिशीन सांगीत जाल्यार देवाचें नांव जावन आसा द ग्रेट आय एम. आय एम. आयकतात तुमी? येस ब्रदर. तुमी आयकता? बरें. होय. प्रेज गॉड. देवान आपलें नांव सांगलें की ताचें नांव जावन आसा हांव आसा, मिन्स आय एम. आतां आमी ही सजमणी घेवन आमी पोत्तून सुटकाचो पुस्तक आमी 20 वोड 7 वाचुया. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स नंबर 7 वाचुया. सोरेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबेन घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव साप सुबेन घेतात त्या मनशांक सोरेस्पोर देव कास्त लायनासतना रावचो ना. आमेन. जेजूक आर्गां, देवाक आर्गां. म्हणटच ह्या 7वी वडीन आमी वाचता की
देव ताचे कडेन उलयता कोणा कडेन मोजेसा कडेन आनी म्हणटा सोरेस्पोरा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबेन घेवूं नाकात. सापसुबेन म्हणजे कितें? सापसुबेन म्हणजे कितें? म्हणजे देवाचें नांव बिश्टें तुवें कितें सांगलें म्हाका तेजे पयलीं आमी कॉमेंट्स करचे आदीं देवाचें नांव उबोव नाये. हा उबोव नाये. उबोव नाये म्हणजे बिश्टें नांव देवाचें उबू नाये. सारकें? हय. You should not take the name of God in vain. तर तेच देव ताका सांगता सुरेस्परा तुज्या देवाचें नांव सापसुबेन घेवू नाकात कित्याक आपलें नांव सापसुबेन घेता त्या मनशाक सोरेस्पोर देव खास लायनासतना रावचो ना. आयकतात तुमच्या भयणीनो तुमी? आमच्या देवाचें नांव सापसुबेन घेवंक जायना. कित्याक आमी खूब फाटी देवाचें नांव अशेंच आमी उलयता. बरें म्हणटच देवान सांगलें म्हजें नांव जावन आसा हांव आसां आनी तुमी म्हजें नांव सापसुबेन घेवचें न्हय. कित्याक तुमी अशें म्हजें नांव सापसुबेन घेशात जाल्यार हांव तुमचेर खास घालतलो. सारकें? होय की ना? होय ब्रदर. आमी आतां ही शिकवण घेवन आमी आतां नव्या करारान या. जोआचो 8वा विसवोर वोड 58 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 58 वाचुया. आमी फकत हें आमचें फावंडेशन घालता कशे भाशेन आमी देवाचें नांव सापसुबेन घेता. आमी पळोवया कित्याक सापसुबेन घेता तें. आमी पळोवया जोआचो 8वा विसवोर वोड 58 वाचुया. मातशें वयर घ्या. लावी मातशें वयर घ्या प्लीज. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. जेजू जेन्ना ते विचारले अरे बाबा तुका 50 वर्सां जावंक ना आनी तूं म्हणटाय तूं अब्राहमान पयलो आसलोय. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? खरेंच हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. Praise God. Praise God. देवाचें नांव कितें? देवान हांव लोकांक कितें सांगलें? हांव आसां ताणें तुमकां धाडलां. सारकें? हय. हांव आसां ताणें धाडलां. म्हजें नांव सापसुबेन तुमी घेवचें ना. जेजू आतां त्या जुद्यांक सांगता अब्राहम आसचे आदीं हांव हांव आसां. आसां. आयकता तुमच्या भयणीनो? Yes, brother. अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. म्हणटच देवान आमकां सांगलां आमी ताचें नांव सापसुबेन घेवचें न्हय. तुवें कितें म्हणलें बाय जोनिना? कितें सांगलें तुवें म्हणलें? बेमानान घेवूं नये. बेमानान घेवूं नाये. सारकें? हय. आतां हांव विचारता तुमकां, आमी जाणो की देवाचें नांव जावन आसा आय एम. हांव आसां. सारकें? Hoy, brother. हय. हांव विचारता तुमकां, खूब फाटी आमकां लोक असलो प्रश्न विचारता आनी कितें म्हणटा? अरे बाबा तूं कसो आहाय? हांव आसां, बरो आसां. हांव आसां असो. हांव आसां असो. हांव आसां असो. म्हणटच जे भाशेन
म्हाका दिसता वा जे भाशेन म्हजी परिस्थिती हा तेच भाशेन हांव म्हणटा आय एम सीक, आय एम पुअर, आय एम अनवेल, आय एम टायर्ड. हांव आसा एकदम म्हणजे जी म्हजी परिस्थिती हा म्हणजे जे म्हाका दिसता तेच हांव उलयतां. सारकें? हांव तुमकांच विचारता. हांव तुमकांच विचारना. समजा कोणें तुका विचारलें बाबा खंय आहात रे तुमी? आमची सई कितें आहा? कितें सांगू तो हांव आसा अशें, म्हज्या जिवितान अशें जालां, अशें जाता. आतां आमी कितें करता? हांव आसा, आय एम सीक, आय एम दीस, आय एम दॅट. देवाचें उतर आमी जेन्ना हांव एम कोत्ता, हांव आसा म्हणटा आनी जें हांव आसा उपरांत हांव उलयतां, हांव आतां कितें करतां? हांव विचारता तुमकां, हांव कितें करतां? समजा म्हाका म्हाका कसली पिडा येयल्या आनी कोणें म्हाका सांगलें बाबा हाव आर यू? I am not well. I am like this. I am like that. हांव आसा असो, हांव आसा तसो. जी उतरां हांव आसा ताच्या उपरांत उलयतां, हांव देवाच्या नांवान हांव बेमान करतां. पूण आमी जाणो की आमकां जाय देवाचें नांव उंच दवरपाक. कित्याक आमी जेन्ना जेजूक आमचो सोमीत देव सरोंडार मानलो, आमी एक नवी रचना जालीं तेन्ना जेजू आमचे भितर येयलो. आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. आमी एक नवी रचना जालीं. म्हणटच आमचे भितर आतां कोण आहा? सोमीत आत्मो. हांव आसा. हांव आसा. द ग्रेट आय एम इज इनसायड ऑफ मी. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? Praise God. The Yes. great I am is not in the tabernacle. The great I am is inside of me. म्हणजे हांव आसा तुजे सोवें. हांव आसा तुजे भितर. तो म्हजे भितर हा जाल्यार आनी कसली परिस्थिती म्हजेर आड येयली जाल्यार हांवें कितें म्हणूंक जाय? हांव विचारता तुमकां हांवें कितें म्हणूंक जाय? जें म्हाका दिसता तें? बरें, ही सोजमणी मेळपाक हांव तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर सांगता. जोएल तुमी आयकला? जोएलाचो चॅप्टर आयकला? जोएल, द बूक ऑफ जोएल चॅप्टर 3 आनी वर्स नंबर 10. आमी वाचुया. जोएल चॅप्टर 3 वर्स नंबर 10. जोएलाचो 3रो विस्वोर वड 10. ब्रदर हेजेर 5 पुराणी आहा जोएल 3. ते विसरले ट्रान्सलेट करपाक कितें? इंग्लिशीन जोएल चॅप्टर 3 वर्स 10 हा. हांगा ना? ना ब्रदर. बरें, इंग्लिशीन घालया. ओके ब्रदर. आमकां सोजमणी मेळटली. जोएल चॅप्टर 3 वर्स 10. Joel chapter 3 verse 10. चड करून आमी जेन्ना उलयता आमी आमची परिस्थिती कितें आमकां ती सोयी जाल्या. आमी जाणो की आमी कितें म्हणूंक जाय तें. आमी जाणो की आमी कितें कशे भाशेन उलोवंक जाय तें. पूण कितें घडटा? आमी
त्या उतराचेर आमी नियाळ करिनासतना आमी कितें करता, आमी जे आमकां दिसता तें उलयता. आमी आमी आमच्या उतरांचेर आमी कसले सिंथीत दवरिना. वाचुया, इंग्लिशीन वाचुया. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weakling say, I am strong. Let the weak say, I I am. am strong. म्हणजे जो कोण सारको ना, हो जो कोण एकदम फ्राग हा, ताणें कितें म्हणूंक जाय, हांव हांव आसां. शक्तिवंत आसा. हांव आसां शक्तिवंत. शक्तिवन आसां. सारकें? हय. म्हणटोच हांव आसां शक्तिवन. पूण जेन्ना हांव फ्राग आसां, जेन्ना हांव सीक आसां, हांव कितें उलयतां? जेन्ना म्हाका कसली पीड आहा आनी कोणें म्हाका विचारलें, कोण म्हाका फोन करीत जाल्यार सगळें म्हजें नाक धांवता आनी आंग दुखता. हालो, हांव असो एकदम दुयेंत, आयज येना कामाचेर, म्हाका क्लासीक येवंक जायना, सगळें धांवता, हें नाक धांवता, हें धांवता, हें तो आंग फोडटा, हांव म्हणटा की ना आमी. हय. पूण देवाचें उतर म्हणटा, लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग. जो कोण फ्राग हा, ताणें कितें म्हणूंक जाय, हांव आसां एकदम शक्तिवन. समजा कोण बरो ना, समजा कोण बरो ना, ताणें कितें म्हणूंक जाय, हांव बरो ना, हांव बरो ना, अशें म्हणटा आमी. जो कोण बरो ना, ताणें कितें म्हणूंक जाय, म्हाका पेकोणी मेळ्ळ्या, हांव बरो आसां. जेन्ना हांवें म्हणलें हांव बरो आसां, म्हज्या मनान ह्या वेळार म्हज्या भयणीची चली, ती UK आसता, ती दोतोर जाल्या, केम्ब्रिजान शिकल्या. पोरून तिणें, पोरून न्ही, 22 तिणें ती आपलें मेडिसीन काबार केलें. 22 जुलयान ती गोंयां येयली, सुमार 2 म्हयन्यांक गोवा मेडिकल कॉलेजीन आपलें कितें ट्रेनिंग करपाक. ती दोतोर जाल्ली आनी तिका आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन तिचो सगळो लोक आमचे भाशेन उलयता आनी ती केन्नाच आमची भास ओळखना. ती इंग्लीश, ती सामकी थंयसर जल्मल्या UK, सुमार 23 वर्सांची. म्हणटच ती आतां एकूच शिकली. तिणें आपलें एक डिक्शनरी हाडली आनी ती शिकून जालें. कोणें तुका विचारलें, तूं कसो आसा? हांव बरो आसां. हें शिकताली. म्हणटच आमी तिची फकाणां करतालीं. मारियेटा, कशें आहाय तूं? हांव बरी आसां, हांव बरी आसां. खरें म्हणल्यार जेन्ना ती थंयसर वेताली, थंयसर तिका जें तिणें पडलें, UK तिचो दुसरे भाशेन, हांगा आमच्या गोंयांत दुसरे भाशेन, हांगा सिस्टम कांय ना. तिका खरें म्हणून विचारीत जाल्यार ती म्हणटाली, हांव जें पडयता हांगा खंय सिस्टम तुमच्या हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजीन हांवें केन्नाच पळोवंक ना. पूण जेन्ना तिणें तें उतर शिकलें आमचे भाशेन, तिका विचारताले आमी फकाणांनी, हाडली ती हांगा. मारियेता, कशें? हांव बरें आसां. बरी नाय जाल्यार ती म्हणटाली, हांव बरें आसां. आतां म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान हाडलें, आमी जेन्ना बरी ना, आमी कितें म्हणटा, हांव बरी ना म्हणटा. पूण जो कोण बरो ना, ताणें म्हणूंक जाय, हांव बरी आसां, हांव म्हजी पेकोणी मेळ्ळ्या. पयली चीट पेद्रूची 22:2-24 म्हणटा, ताच्या गाळ्यांनी आमी बरीं जाल्यां. ताच्या गाळ्यांनी आमी बरीं जाल्यां. सारकें? आतां समजा कोण दुबळो आहा, ह्या संवसारान दुबळो आहा, हो सगळो गिरेस्त लोक आहा. आसा. तेन्ना आमच्या जिवितान कसले त्रास येतात की ना? दुडू नान, दुडू येवंक ना, पागार येवंक ना, आतां आमचें हें फारीक करूंक जाय, तें फारीक करूंक जाय. आनी कोण आमचे कडेन येत जाल्यार आदार करपाक, बाबा आमी दुबळी बाबा, आमच्यान तुका आदार करूंक जायना. पूण देवाचें उतर म्हणटा, जीं दुबळीं आसात ताणें कितें म्हणूंक जाय, हांव हांव ग्रेस्त. जावन आसता गिरेस्त, हांव जावन आसता बलिश्ट. वय की ना? दुसरी चीट कोरेंतकारांक 20:8 वड 9 म्हणटा, जेजू गरीब जालो
आणि आम्ही आता त्याचे भावाड धरता म्हणून आता आम्ही एकदम गिरेस्त जाल्या ग्रेस जेजूक लागून. पूण जेन्ना आमचे कडेन दुडू ना आमी म्हणटा आमी गरीब म्हणटच आमी कितें म्हणटा हांव आसा गरीब. आमी आतां देवाचें नांव कितें करता? आतां आमी देवाचें नांव कितें करता? बेमानान घेता. बेमानान घेता. कितले पाटी आतां समजा आमच्या गोंयांत ताणें आमचेर ब्लॅक मॅजीक केल्या, ताणें आमचें हें केलां, ताणें आमचेर दीश घातल्या. पूण देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक पयलो 20 ना गालेस्कारांक 3:13 म्हणटा ताणें आमकां सगळ्या शिरापांतलीन ताणें आमकां निवारल्यान. सोडयल्यान हय. गालेशियन 3:13 सारकें? हय. गालेस्कारांक 3:13 कितें म्हणटा वाचुया वाचुया वाचुया. Galatians कितले फाटी 3:13. आमी आयकता आनी आमचेर हें केलां ब्लॅक मॅजीक केल्या, ताणें आमचेर हें केलां कितें म्हणटा त्या गाडयांक केल्या आनी दीश घाल्या. पूण पळयात उतर देवाचें कितें म्हणटा तें. Galatians 3:13. Ephesians 13. Galatians 3:13. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमुर्तीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, लाकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. म्हणटच आतां कोणान आमच्या शिराप घालूंक जाता? Can I say I am cursed or I am blessed? I am blessed. I'm blessed. I am blessed. I am blessed. म्हणटोच म्हज्या भयणीनो जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता हांव आसा असो आय एम सो एंड सो आय एम केल्या म्हणल्या उपरांत हांव जी उतरां उलयतां ती हांवें पवित्र आत्मे हांवें ती प्रॅक्टीस करूंक जाय. हांवें ते पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करूंक जाय. आयजतान आय एम ब्लेस्ड. कितेंय आसूं म्हज्या जिवितांत कसली परिस्थिती आसूं हांवें जेन्ना उतरां उलयतां म्हज्या देवाचो बेमान करूं नाये. हांवें चिंत दिवन ती उतरां उलोवपाची सदां काल. कित्याक जेन्ना हांव ती उतरां उलयतां आतां कितें घडटा म्हज्या जिवितांत जें देवाच्या उतरान सांगलां जें देवान आपल्या उतरान म्हाका कसली आपली प्रॉमीस दिल्या आपलें बरेंपण दिलां हांव म्हज्या तोंडांतल्यान घालता आनी म्हणटा आय एम हांव आसा तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. पूण हांव जे म्हज्या जिवितांत ह्या वेळार परिस्थिती आहा तेंच हांव उलयतां. हांव देवाचो बेमान करतां आनी म्हज्या जिवितांत निसंतोण जायत वेता. निसंतोण जायत वेता. देखून आमी जेन्ना आमी कोणा कडेन उलयता जाणें म्हज्या भयणीन हांव तुमकां सांगता जेन्ना कोण आमकां विचारता जाणें अरे बाबा कसो आहाय रे बाबा को आहाय आमकां गरज आमची परिस्थिती कसली जावन आमच्या भुरग्यांची आमच्या सावुदीची तेन्ना कितें तरी घडटा. आमकां गरज आमचें तोंड उक्तें करून आमची परिस्थिती दुसऱ्यांक सांगपाची न्हय पूण आमी सांगूंक जाय हांव आसा एकदम घट हांव आसा एकदम भलायकेन. जितलें हांव आतां सई कोत्तां जें हांव उलयतां तेंच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. जेजू कारगां. जेजू कारका. Jesus Garga. Praise God. I shall have what I आमकां say. सई जाल्या आमी नको जानासतना आमच्या देवाच्या नांवाचें बेमान करता आमी जे आमचे परिस्थिती आय एम टायर्ड हांव कितलो काम केला हांव एकदम थकलां. तूं थकलाय बरो आहा. तूं थकलाय तो बरो आहा. तुका गरज तुजें तोंड उक्तें करून तुज्या देवाचो बेमान करून तुज्या भितर कोण आहा? तुज्या भितर कोण आहा? जेजू आहा.
द ग्रेट आय एम इज इनसाइड ऑफ यू. हांव आसा तुजे भितर हा. तुजे भितर हांव आसा हांव आसा जाल्यार हांव आसा जाल्यार म्हणून जेजू आसा जाल्यार हांवें जो जेजू म्हजे बरोबर जी शक्ती दिता, म्हजी भलायकी बरी करता, म्हाका गिरेस्त करता, म्हाका सगळें बरें म्हूण करता, म्हजें जिवीत बरें करता, तीच उतरां हांवें उलोवपाची, ती उलोवपाक एकदम गरजेची. आनी लोक जेन्ना म्हजे कडेन येता आनी म्हाका विचारता तूं कोय, म्हाका गरज म्हज्या देवान आपल्या उतरान कितें सांगलां तें सांगपाक, जे म्हज्या जिवितान जी वायट परिस्थिती आहा ती सांगपाची न्हय. आतां एका दिसान जातलें भाव भयणीनो, हांव विचारता तुमकां, आतां आमी शिकला म्हणून आमी हें सगळें जाणो, पूण एका दिसान आमी आयकलां म्हणून हें आतां आमच्या जिवितान घडटलें. जेन्ना ही म्हाका रेवलेशन मेळ्ळें, हांवें म्हज्या भुरग्यांक सुमाना म्हज्या भुरग्यां बरोबर जी सगळ्या कडेन आहात, UK US उडपी जी आहात आनी आमची सगळीं आमी मेळटा, हें हांवें सांगलेलें. आनी म्हजी भुरगीं म्हणटा डॅड हांवें असलें केन्नाच चिंतूंक नासलें की आमी अशें उलयता म्हणून. कित्याक खूब फावटी हांव तुमकां सांगता बाबा कोय आय एम टायर्ड डॅड, आय एम एक्झॉस्टेड डॅड. आतां ताणें बंद करूंक ना, पूण आतां ते मनान चिंतात की हांवें आतां जे म्हाका म्हजी परिस्थिती आहा ती उलोवपाक न्हय, जें देवान आपल्या उतरान सांगलां, लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग, लेट द वीक से नॉट आय एम वीक, लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग. म्हणटा तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो, let the weak say I am strong, let the sick say I am healed, let the poor say I am rich, let the cursed say I am blessed. म्हणटच आमी जेन्ना ही उतरां उलयता, आतां आमी आमच्या देवाचो बेमान करता. ना. आतां आमी खरेपणी जें देवान आपल्या उतरान सांगलां ताचें नांव आमी उंच उबारता. जें आतां हांव सई कोत्ता, देखून आयज आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करून पवित्र आत्म्यान आमच्या मनान हाडून आनी ही आमची सई उलोवपाची की देवाचें नांव आमी बेमान करची ना म्हणून, ही सई आमकां करपाक आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या मनान हाडपाक आनी आमी अशें देवाचें नांव उंच उंच दवरपाक आनी आमची परिस्थिती उलोवपाक ना, पूण आमी खरेपणी सत्तें देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवपाक आयज तान आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करपाक एकदम गरजेचें. पवित्र आत्म्याचो आदार, पवित्र आत्म्याची शक्ती, पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमी मागपाक एकदम गरजेची. जेजू कारगां. जेजू कारका. जेजू Jesu कारगां. जेजू कारका. प्रेज गॉड. आनी हांव तुमकां सांगता म्हजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें मागणी कोत्ता आनी आमी आमच्या उतरांचेर चीन दिवन आमी उतरां उलयता, हांव तुमकां सांगता आमचें जिवीत खरेंच बदलतलें. हांव तुमकां सांगता, हांव हें शिकयता तुमकां, पूण कितले फावटी हांवूच चूक करतालो, हांव जाणा उतर तें. पूण जेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, हांव आतां चीन दिवन म्हणून कोणें विचारलें हाव आर यू, आय एम ब्लेस्ड. केन्ना हांव थकतां, वय केन्ना हांव थकतां, म्हाका न्हीद येता, पूण हांव कितें म्हणटा, जें म्हाका दिसता तें उलयना. आय एम ब्लेस्ड, आय एम फिलींग फायन. अरे तुजे दोळे मातशे डावन जाल्यार, ना आय एम फायन. थोडे दीस पयलीं हांव म्हजे सासूमांयच्या घरा गेल्लो, सुमार 3 दीस पयलीं, आनी ती पळयता की म्हजो वेट मातसो कमी जाला. कित्याक हांव फास्टींग करतां, प्रेयर करतां. आनी ती म्हणटा आरे तूं खूब भागलाय रे. हांवें म्हणलेलें हांव भागूंक ना, हांव एकदम घट आहा, हांव एकदम नेटान आहा, म्हजी शक्ती बरी जाल्या. हां जाणा. आनी हांव म्हणलें खरेंच बरो आहा. ना तर ती म्हाका पळयता आनी म्हणटा, आनी मागीर हांव म्हणटा हय मातसो हाडसान पळयता, हय रे आतां खरो फ्राक दिसता, आतां म्हाका आतां बरें जेवचें पडटलें, आतां मातशें. पूण हांवें तिका सांगलें हांव एकदम घट आहा, एकदम सावधीन घट आहा, एकदम अलर्ट आहा. आनी ती म्हणलें जेजू कारगां म्हणूंक लागली, जेजू कारगां म्हणूंक लागली. तेच भाशेन म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी सई करता की आमच्या जिवितान जी परिस्थिती आहा आमी उलोवची ना, पूण जें आमच्या जिवितान आमकां जाय तें आमी उलयता. आतां आमी देवाच्या नांवाचो बेमान करिना,
आणि जे देवान आपल्या उतरान सांगलां ते आमच्या जिवितान घडोवन येतलेंच. Amen. देव आपल्या उतराक विश्वासी. विश्वासी. देव आपल्या उतराक विश्वासी. जेजू कारगा. Praise God, जेजू कारगा. Praise God. So Thank you, God. Jesus. Thank you, Jesus. कोणाक जेनी प्रश्न विचारूंक जाय? Anybody has a question? कित्याक हांव मागणें करतलो आनी तुमी आत्म्या कडेन म्हणटालो ही आमी निमाणेच्या दिसा आमी शिकोवन घेता. तो सगलो लोक निमाणेच्या दिसा शिकोवन दिता म्हणून आतां एक एक आपलो ह्या क्लासीक येवपाचें बंद करता. म्हणटा हो आतां शिकयता निमाणे दीस. हे आनी निमाणे दीस आतां हांवें नवें घर घेतलां, नवी गाडी घेतल्या, म्हजी धूव आतां काजार जावपाची आहा, म्हजो चेडो आतां काजार जावपाचो आहा, आतां म्हाका एक आतां नातू जावपाचो आसा आनी हो आतां दीस काबार जाले म्हणटा. आतां हांवें म्हण चिंतलें, पवित्र आत्मा म्हणटा मातसो स्लो वच, फकत देवाचें नांव बेमान करता ही शिकोवन दी, ना तर ही शेवटचे दीस तूं शिकयता जाल्यार आनी कोण येवचो ना. म्हणटले शेवटचे दीस ताकाच आयकोनी शेवटचे दीस आमी आमचे सदांचे दीस काडटा. आमी Praise God. आमकां शेवटचे दीस नाका. आमकां जाय आतां नातालांची परब येता, आतां आमची सगळीं काजरां जावपाचीं आसा, सगळीं फेस्तां जावपाचीं आसा आनी लोक आतां जेजू पोत्तून येतलो. ही आतां कितलीं वर्सां आमचे पाद्री माद्री बीस साहेब आमचो पाप साहेब सांगीत आहा. कितलीं वर्सां लोक येयलो मरोन गेलो आनी आजून पासून जेजू येवना. आनी हो येता आनी सांगता जेजू येवपाचो आहा, शेवटचे दीस पावले. आतां नाकाच आमकां आयकोपाक. ते युट्यूबाचेर आमी पळोवया. आयज तर आमची बाय मारिया युट्यूबाचेर घालीत जाल्या आनी तो आतां कितें जरी शिकनात आमकां मातशें पळोवपाक मेळटलें. ना तर शेवटचे दीस जाल्यार आमकां नाकाच तें आयकोपाक. पूण हांव सजमतां की आयची शिकोवन सगलो लोक आयकतलो. आज Praise आमकां God. देवाचें नांव बेमान करपाक नाका म्हणून. आमेन. Praise God. Amen. Thank you, Praise God. Jesus. येसू कारगा. Jesus God. बाय जोनिना. Yes, sister. मोगडा पवित्र आत्म्या, आयच्या उतरा खातीर आमी तुका अर्गां दिता जेजू. पवित्र आत्म्या, आमी तुजो आदार मागता. आमकां शुटूक रावंक आमच्या उतराचेर, कित्याक आमकां कितें दिश्टी पडटा तें उलोवंक न्हय, पूण आमकां कितें जाय तें उलोवंक आमकां तुजो आदार मेळून घे पवित्र आत्म्या. कित्याक सगळें मनशाचें जिवीत मनशाच्या उतराचेरूच बांदलेलें आसा. तर हें उतर देवाचे जाणवायेंतल्यान आमच्या आत्म्यान तें बरोवंक आनी आमी मनान तें नियाळ करूंक आनी तेंच उतर आमकां कितें जाय तें उलोवंक आमी तुजो आदार मागता. पवित्र आत्म्या शिकोवणे खातीर आमी काळजांतल्यान तुका दिनवास मागता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान.